भाग्यवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोय चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त दिसना ते देवाचो रूपकार आनी आख्खे रचनेचो मालगडो. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो, जिनवसार बसपी राज चलोवपी अधिपोटी व अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचलां. सगळे रचचे आदी तो आसा आनी तोच सगळे एकवटांत सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचे मस्तक. तो रोंब देखून सोगतांत पयलो जावचे खातीर मेल्या मदलो मालगडो कसो तो पुनोवन जिवन जालो, कारण ताचे सवे सगळी सुपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानलें आनी ताचे उद्देशी ताणें खुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गावेल्यान आनी संवसारांतल्यान सगळे रचण्याक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंकूच देवाची खुशी जाली. देवाचे उठोणे, देवाचे वूड उपकार. आयकलेले देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. म्हणुया, सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान येतोर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. तो गवळी, आमी ताच्यो शेळयो, मोयपासान सरून सांबाळलेल्यो ताचे मुखार ये. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. ताचे दारवंटे काडून येयात, तांचे मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगळीं बराबर गायात नोमान. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताच्यो मायो मोग सासणाक उरतो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब: सोद गितां गावन भितर सरात, संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे सीस आनी तशेंच फारिसेवांचे भोवन भोवन उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे सीस खावन पिवन आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बाराबर आसतना तुमच्यान ताका उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक ताचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वोपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरण्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलें ते पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पोरण्या आंगवस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरण्या बुरल्यांनी बोरिना. तशें केल्यार नवो सोरो
बुरली फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुरल्यांनी बरूंक जाय आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोकडोच बरो लागना. पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ दिसो नासलेल्या देवाचो जेजू खरो रूपकार, नियाळाक आदार, बागेवंत पावलू आनी देवाक अदीक बरे भाशेन वळखूंक वाडोवंक मागता. जीं कोण जेजूक पळयतात तीं बापाक पळयतात. जेजू देवाचे मोहिमेचो पुरजोळ आनी संपूर्ण रूपकार. जेजू सौर पोद्वेदार सासनाक देवाचो पूत. मनशां रूप घेवन आमचे सोडवणी पासत संवसारांत आयलो. जेजू राजा आपली राजवडकी ह्या संवसारांत स्थापली. तो माज ताचे तावन सगळें येता. आमी पर्यावरणाचेर आड उपाय घेवन जायतें नुकसाण केलां. भुंयकाम, बुट्टी वो क्रोध मागोन घेतला. पर्यावरण सांबाळून रोचणेचो सांबाळ करुया. जेजू पोरदान. जेजू तावन पदवी आनी मोहिमा व्हांवता. आमी आमच्या बोळाचेर न्हय पूण जेजूच्या बोळ्याचेर पातयेवन रावून ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोवया. जेजू अधिकारी. देवान जेजूक आमचेर अधिकार दिला. आमचे सूख, कश्ट, दोग ताका म्हायती आसा. तर आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पया. जेजू ओडीपोती. देवान जेजूक ह्या संवसाराचेर अधिकार दिला, मनजाती तशें मनशाचेर. जेजून आमकां सगळ्या दुस्मानाचे पदवींचेर वायटांचेर जोयत व्हरूंक अधिकार दिला. बावाटाचे अखंड जमणीचेर देवाचे रुपांकांत उबी रावया. जेजू देवाचो रूपकार आमचे पासत मेलो आनी पुनोन जिवन जावन आमकां नवें जिवीत दिलां. हें सोत भावाटान मानून घेवया. तर आयज आमचें मागणें जावन दी आमचे वागणुकेंतल्यान आनी देवाचो खरो रूपकार जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.